नगरचे ते काणकोण रेल्वे स्टेशनार वचपी लोकांची गैरसोय जाता। हो रस्तो लेगीत अरुंद आसा। पावसाक लागून ह्या रस्त्याच्या दोनूय वटेन झाडां वाडिल्ल्यान गाडी चलोवपाक त्रास जाता आनी रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाता। देखून दोनूय वाटेंतली झाडां कातरपाची मागणी पंचायती कडेन थळाव्या लोकांनी केल्या। काणकोण रेल्वे स्टेशनार वचपाचो हो रोड नगरशे टू हांगा रेल्वे स्टेशनार वचपा रोड आनी त्या रोडार आज पळयलें जाल्यार सगळीं झाडां वाडून सगळें रान जालां आनी वचपाक तुका लोकांक येतना वयतना जे पॅसेंजर उरता रेल्वेचे आमगेले तेन्ना ह्या हेका लागून खूब त्रास जाता लोकांक आनी पावस पडटकीर रोडय सारको कळना उदक भरता आनीक ह्या हेका ऑथॉरिटी कोण खबर ना आमकां PWDन करपाचें काय रेल्वे ऑथॉरिटीन करपाचें पूण आमकां दिसता की हें क्लीन करचें सगळें सायडीच्यान जी झाडां वाडल्या ती क्लीन करून लोकांक पॅसेंजरांक बरें हें करून दिवचें कित्याक रेल्वे स्टेशन जें आसा त्या रेल्वे स्टेशनार खुबशे पॅसेंजर आमचे काणकोणचे तशेंच भायले पॅसेंजर हांगा येवन ह्या रेल्वे स्टेशनार वयता काणकोणच्या तेन्ना हांव रेल्वे हेजे कडेन मागता आनीक आमगेले PWD कडेन मागता जे कोण ऑथॉरिटी तेजे आसा तेणी हे रोड हो क्लीन करचो। हो जो आमी पळयता हो रस्तो नगरशेच्या रेल्वे स्टेशनाचेर वयता। पयलींच हो रस्तो सामको अरुंद आसा। त्याच बरोबर ही आतां पावसाक झाडां वाडिल्ली कारणान अशें दिसता की हांगच्यान रस्तोच ना येवपी गाडी अशें दिसता। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार ज्यो रेल्वे येता त्यो कांय रेल्वे लेट येता तिळसांजचे येता तेंच्यांनी जर बायल हांगच्यान चलत येवप जाल्यार सामकी तेजी सुरक्षेची दृश्टीन सामकी धोकादायक अशें आसा कित्याक हांगा कोण ना वाटेन येयली की थंय वेवस्थाय ना वाहतुकीची। तेका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटीनी एटलिस्ट झाडां तरी मारून निवळ करची अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।